सर जे JERC थ्रू आता जे कोण सोलार पॅनल्स घालतात तांकां जे मिटर इन्स्टॉलेशन आनी हे सगळे वेव ऑफ करून ते फ्री ऑफ कॉस्ट कितें करपाचें. सो कशें कितें आसतलें तितून ह्या स्किमी अंडर? ही स्कीम आमची प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची स्कीम. ह्या स्किमीच्या प्रमाणे अप टू 3 किलोवॅट 78,000 रुपीज आमच्या कंज्युमराक मेळटा. सो तेजो स्लॉट आसा. फॉर द फर्स्ट किलोवॅट 30,000, सेकंड किलोवॅट इट इज 60,000 अँड फ्रॉम 3 किलोवॅट अप टू 10 किलोवॅट और यू कॅन गो बियॉन्ड ऑल्सो यू विल गेट 78,000. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या आदारान हे 78,000 अप टू 3 किलोवॅट अँड बियॉन्ड. Even if you do it 4 kilowatt or 5 kilowatt or 10 kilowatt, you will get 78,000. Now, apart from this scheme, गोवा गव्हर्मेंटाचो एक स्कीम आसा, तितूंकूय आमकां सबसिडी मेळटा. तितूंक फर्स्ट किलोवॅटाक 20,000 मेळटा, सेकंड किलोवॅट 40 एंड देन 62,500 and from 3 kilowatt till 10 kilowatt, every kilowatt 22,500. So this is a very good scheme where all the people, all the consumers can install solar and get a benefit of this scheme. आता गोंयांक आनी खुबशे कडेन ह्या स्किमीचो बरो लाभ मेळचो, लोकांक फायदो जावचो म्हणून जे एप्रुवल सिस्टम, जी फिजिबिलिटी आसा तेजेर कशी सोंपेपणां मेळची ह्या पासत JERCन ऑनरेबल कमिशन जे आसा तेणी सुओ मोटो पेटिशन उद्देशी आमकां आपयलें आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएंसी जे मेंबर्स आसा तांकां आपयलें. बिफोर दॅट आमी एक लेटर केल्लें ऑनरेबल JERCक की ह्यो चार्जीस ज्यो आसा लायक ऑनलायन एप्लिकेशन एंड रेजिस्ट्रेशन जी चार्ज आसा ती वेव ऑफ करची. अपार्ट फ्रॉम दॅट मिटर इन्स्टॉलेशनाक जे टेस्टिंगाक चार्ज आसता ती वेव ऑफ करची. आनी एनादर कंडिशन वी हॅड पूट इज जी PPA आसा अप टू 10 किलोवॅट तोय वेव ऑफ करचो. कित्याक लोकांक ह्यो फिजिबिलिटी करपाक आनी PPA सायन करपाक आमच्या ऑफिसान येवचें पडटालें, सायन करचें पडटालें. सो जाता तितली सुविधा मेळची आनी हें सोलार प्रोडक्शन बरें जावचें गोंयांत म्हणून आमी ह्यो 3 वेवर मागिल्ले. पूण ह्या लेटराच्या उद्देशी ऑर इट इज देअर ओन एफर्ट्स यू कॅन से ऑनरेबल कमिशनान सो मोटो पेटिशना उद्देशी आमकां आपयलें. तशें दुसऱ्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपयलें. आमचें CA घेतलो आनी ही हॅज कम वीथ certain instruction or directions to all the utilities which are coming under the honorable commission. So त्या कमिशना प्रमाणे 3 चार्जीस तेमी वेव ऑफ केल्यो. फर्स्ट इज एप्लिकेशन फी आनी रेजिस्ट्रेशन फी वेवर. आतां ऑनलायन कोणूय सोलार इन्स्टॉल करूंक सोदता ताका एक 500 रुपीज चार्ज आशिल्ली, ती वेव ऑफ केली आनी आमी रिक्वेस्ट घातिल्लो ही वेव ऑफ करची म्हणून. दुसरो कॉस्ट ऑफ मिटर इन्स्टॉल बाय द डिपार्टमेंट. हय सिंगल फेज आनी 3 फेजाक एक मिटराचो कॉस्ट आसा तो आमी पयलेंय घेयना आशिल्ले. पूण JERCन फॉर युनिफॉर्मिटी वीथ ऑल द युटिलिटीज कमींग अंडर द कमिशन कोणेच ह्या मिटराक पयशे घेवचे न्ही हू आर इन्स्टॉलिंग सोलार. हो आशिल्लो तेमचो सेकंड डायरेक्शन. तिसरो डायरेक्शन चार्जीस फॉर इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ मिटरिंग इक्विपमेंट ऑर अ मिटर. तितूंक आमकां एक चार्ज आशिल्लो सिंगल फेजाक 50 रुपीज आनी 3 फेजाक 150 रुपीज. त्योय वेव ऑफ केल्यो. सो ह्यो 3 सोंपेपणां केली आनी चवथो जो आमी घातिल्लो जी PPA सायन करची पडटा बिटवीन द कंज्युमर एंड द युटिलिटी तोय वेव ऑफ करचो म्हूण घातिल्लो आमी. पूण तो एग्री जावं ना कित्याक दुसरेय मेंबर आशिल्ले ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो. सो दीस वेर द 3 वेर ऑनरेबल कमिशन हॅज गिवन अ वेवर. सो तो आमी सर्क्युलर काडला तो दीस 3 थिंग्स लोकांक कळचें. सोलार इन्स्टॉलर आसा, कंज्युमर आसा आनी आमच्याय स्टाफाक कळचें की ह्यो चार्जीस घेवची न्ही म्हणून आमी हो फर्स्ट सर्क्युलर काडलो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कमिशन. त्याच प्रमाणे आमी आनीक सर्क्युलर काडलो गिवींग सर्टन गायडलायन्स. त्या गायडलायना प्रमाणे आमी स्ट्रीमलायन केलो प्रोसिजर कित्याक आमचे डिफरंट डिविजन्स, डिफरंट सब डिविजन्स आर फॉलोवींग डिफरंट कायंड्स ऑफ guidelines. So to have a uniformity and to have a streamline the process, we have asked them to given a set of procedure and the guidelines. Proper reporting to the divisions, कित्याक डेटा कॅप्चर रायटली जावना जाल्यार टायमली मंथली बिलींग जायना आनी तेजो बेनिफीट कंज्युमराक मेळना. सो तोय
एक युनिफॉर्मिटी येवची आनी डेटा फास्ट येवन टायमार बील जावचें म्हणून तेंय आमी एक डायरेक्शन दिलें. थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हें लोकांक कळपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट, ऑटो फिजिबिलिटी. आतां नॉर्मली कंज्युमराचो लोड आसता एनीथींग बिटवीन 3 किलोवॅट एंड गुड लोड इज 10 किलोवॅट. इवन लोकांचो खंयच्याय कंज्युमराचो एनी लोड वीच इज लेस दॅन 10 किलोवॅट, लेट्स से 2, 3, 4 फॉर एक्झाम्पल, and if they want to install 10 kilowatt panel, they can easily put 10 kilowatt and automatically the load will be taken as 10 kilowatt for the purpose of solar installation. पूण आमच्या एसएपींक तें रिफ्लेक्ट जावपाक जाय, कित्याक आनीक फॉर्मेलिटी लागता देखून फॉर गव्हर्मेंट सेक, फॉर अदर बिलिंग रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज सेक्युरिटी रिपोर्ट्स घेवची पडटा म्हणून एप्लाय करपाचो, पूण तेचो टेस्ट रिपोर्ट ऑर कॉन्ट्रॅक्टरा बरें वचोन तो रिपोर्ट घेवचो, सगळे पॉयंट दाखोवचे, हें करपाची गरज ना. ऑटोमॅटिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिजिबिलिटी जातली आनी तांकां सोलराची बेनिफीट मेळटली अप टू 10 किलोवॅट. फॉर द पर्पज ऑफ security deposit, they have to just apply. They need not submit any kind of documents or a test report. So ही एक इम्पॉर्टंट सुविधा लोकांक मेळटली. ही इनक्रीज करपाक ऑफिसांक येवपाक और ऑनलायन एप्लाय करपाची गरज ना. आनी ऑनलायन केल्यार ओन्ली टू इनक्रीज द लोड एप्लाय करपाक जाय फॉर द पॉयंट ऑफ सेक्युरिटी डिपॉझीट. चवथो इज इन्वर्टर कॅपेसिटी टू बी लिमिटेड अप टू द सँक्शन लोड. हें एक कंडिशन हें सगळ्या कंज्युमरांक कळपाक जाय, जो इन्वर्टर बसयता घरान, इट शूड नॉट हॅव अ कॅपेसिटी मोर दॅन द सँक्शन लोड. आतां केन्नाय कितें जाता, एक्झॅक्टली इन्वर्टराचो जी कॅपेसिटी आसा डजंट मॅच विथ द सँक्शन लोड, सो नेक्स्ट हायर कॅपेसिटी दे कॅन गो. So there is a little bit waiver, but they cannot go beyond that. If, for example, the next available capacity is there in the market, he cannot go beyond that. मग एक अनेक ग्रुप नेट मिटरिंग आशिल्लें. Now this is very important. Other if a consumer is having an installation, let's say 3-4 installation, he can पयलें कितें आसतालें, तो डॉमेस्टिकूच आसपाक जाय. लेट्स से तेजे सरप्लस युनिट आसा, he has consumed the units 100, but he has generated 200. Now what he can do is the next 100 units can be adjusted against other installation of other categories. पहिले आमी कितें करताले, तो डॉमेस्टिकूच आसपाक जाय. 3 people, if 3 installation are there, all 3 installation should be on domestic, and there was no clarification whether he can adjust the units for commercial or industry if he is having. सो तेंय आमी एक क्लॅरिफिकेशन दिलें ह्या सर्कुला वरवीं की दे कॅन ऑल्सो एडजस्ट द युनिट्स इन अदर कॅटेगरीज इफ द नेम इज सेम फॉर ऑल द 3 कॅटेगरीज, 3 इंस्टॉलेशन आय मीन टू से. सेकंड इज जेन्ना ग्रूप नेट मिटरिंग जाता, देर वॉज नो मॅपिंग ऑफ दीस कंज्युमर आनी बिलींग लेट जातालें. सो बिलींग सायमल्टेनियसली जावचें. समज 3 इंस्टॉलेशन आसाय ऑफ 1 person, all 3 should happen simultaneously so that the adjusting of units become proper and billing also happen without any issue. So तो एक कंडिशन आमी त्या सर्कुलरान घातलो. Another important डायरेक्शन आमी आमच्या ऑल ऑफिसाक दिलें जे वर्च्युअल नेट मिटरिंग. आतां वर्च्युअल नेट मिटरिंग can be done for residential, group housing societies and government installation also. आता virtual net metering is what 2-3 people can come together and based on their sanction load, they can sum up and they can put a solar installation and the units will be adjusted as per the sanction load. So it need not be on that location at all. You can always do it any place which is available at any other location and take the benefit of the solar. Then another condition direction जे आम्ही दिले, all the PPA respect to net metering, group net metering, virtual has been incorporated with some of the clauses which were not existing for the purpose of clarity and easy access of the scheme of the solar power. Another last condition or direction आम्ही या सर्कुला वरवीं दिले is खूप जाणांक confusion आसलें. This CFA or SFA जी मेवता, it is net metering, sorry, I mean to say the net metering where units get adjusted will be up to 500 kilowatt. So खूप जाण पहिले कितें करताले, domestic residential consumers 1 megawatt also they were putting it and they wanted to avail the net metering benefit.
So now, as per the Honorable Commission, it is limited up to 500 kilowatt. Anything beyond 500, you can still generate units, but it will not get subtracted from the unit what is being consumed. But we will give him a feed-in tariff. Right now, feed-in tarifacho rate asa 3 rupees 71 paise, which will get, again we will calculate it and will come with the exact what will be the rate for the next year. But right now, current existing it is 3 rupees 71 paise. So we will, whatever units are being generated, we will calculate the amount based on the units generated and 3 rupees 71, and that amount will get adjusted with the billing amount of the consumers. So up to 500, it will be the net metering benefit. Above, also they will get benefit, but it will be on the feed-in tariff. So these were the directions which has come from the Honorable Commission. So we have all compiled it at one place and removed a new circular. One circular especially for the suo motu petition. Second is for the clarity of the consumers. सुविधा मेळची आनी कशे भाशेन हे सोलाराचे डिफरंट स्कीम जशे ग्रुप नेट मिटरींग, वर्च्युअल नेट मिटरींग आनी कशें कितें कॅल्कुलेशन जातलें आनी वेन यू गो बियॉन्ड 500 किलोवॅट कशें कॅल्कुलेशन जाता हेजी आमी क्लॅरिटी ह्या दोन सर्कुलर उद्देशी लोकां कडेन पावयल्यो.